क्रिस्ततय मोगाच्या भयणीनो आनी भावांनो, क्रिस्ताच्या पाशावांत पातकाचें खोटेंपण, सर्वेस्पर देवाची नीत आनी जेजूक आमचे थंय आसो मोग रूप दिसून येता. क्रिस्ताच्या पाशावांत आमच्या पातकाचें खोटेंपण कितलें तें खोटें आसा गे म्हणून, आनी सर्वेस्परा बापाची नीत आनी जेजूचो मोग आमकां रूप दिसता. इसायास प्रवादीन सांगलेलें आसा 50व्या आनी 50-30व्या अध्यायांत, ताचें रूप सगळें विद्रूप जाल्लें, पांयान तकले पर्यंत ताका एकच गाय जाल्लो, ताका मनशा रूप नातल्लें, किड्या बरी तो दिसतालो, मारूं करच्या शेळ्या बरी आपणाचें तोंड ताणें उक्तें गेलें ना. आमचीं पातकां ताच्या कांद्या ताणें घेतलीं, ताचे केस ओडताले तावन ताची तकली ताणें गुंडायली ना, खाड ओडताले तावन ताचें तोंड ताणें गुंडायलें ना, आपणाचे सिंपी उडयताल्याक तावन तो फाटीं सरलो ना. ही जावन आसा परिस्थिती जेजू क्रिस्ताची आपणाच्या पाशां वेळार. एका उतरान सांगचें जाल्यार जेजू क्रिस्ता थंय दाखयल्ली दुस्मनकाय, जेजू क्रिस्ता थंय मनशा कुळान दाखयल्ली दुस्मनकाय मनशा कुळाच्या सुरवेर तावन आजून पर्यंत कोण थंयच दाखोवंक ना. जेजू क्रिस्ता थंय मनशा कुळान दाखयल्ली दुस्मनकाय मनशा कुळाच्या सुरवेर तावन आजून पर्यंत कोण थंयच दाखोवना. Towards no person this humanity has been so hostile as towards Jesus Christ. And for what? कित्या खातीर? कित्याक ही जावन आसा नालिसाय पातकाची, ही जावन आसा नीत बापाची, वो जावन आसा मोग जेजू क्रिस्ताचो. तसो पाशांव आमी चिंता आसतना एका कुशिलान ताका भोगची दूख, ताच्या कुडीन ताका भोगची दूख, ताच्या मुक्तीन भोगची बेजाराय, आनी समाजीन ताका भोगचें एकसूरपण, आनी बापातान एका तरान मुणयेत वेगळो आसार म्हणलें ताका भोगचो, हें सगळें आटापून आसा. हें समजून घेवंक आमकां कश्ट जाता मुणयेत. आज आमी रामाचो आयतार संभ्रमलो. जेजू क्रिस्तान जायतो वांजल परगट केलो, जायतीं आजापां केलीं. ताका आयकल्लो लोक म्हणलो वो पदवेन उलयता, हाचे बरी कोणूच उलोवंक ना, वो प्रोफेस जावंक पुरो, विचित्र कामां करता. आनी ताका धरून राय करून तांणी प्रयत्न केलें. जेजू क्रिस्त आपणाच्या कबला दिना जालो, तांच्या मदलो निसून गेलो. पूण आपणाचो पाशां वायलेल्या वेळार आपूण जावनूच गाडवाचेर बसून तो देव मंदिरार रिकता. एक विशेष गजाली आपणाच्या जिणयेंत ताका राय म्हूण करूंक तांणी निर्धार केल्ल्या वेळार तो कबलात दिना. पूण आपणाचो पाशां सुरू करतना आपुणूच एका गाडवाचेर बसून आनी लोक ताका वजाना म्हूण गायन करता आसतना तो मुखार सरता. आनी सुदैवानी तशें करिना जे म्हणल्या वेळार जर तर ह्या लोकांक गायन करून सोडिना जाल्यार हे पातोर गायन करतीत म्हणटात, वजाना म्हूण गायन करतीत. कित्याक ही बदलावण जेजू क्रिस्ता थंय? हांवें सांगलें क्रिस्ताच्या पाशांवांत पातकाची नालिसाई, बापाची नीत, जेजू क्रिस्ताचो मोग आमकां दिसून येता म्हणून.
हें समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया आयच्या ह्या नियाळांत. स्वंत कुशेन कित्याक ताका आपणाचो आमचो इतलो मोग आसलो की आपकुशेन तो आपणाचो पाशांव वेंग मारता. आपणाचो मोग आमचे थंय दाखोवच्या खातीर न्हयच तो जेरुसलेमांत रिगता, आपोस्तलां सांगाता निमाणें जेवण करता. आनी निमाणें जेवणाचो निमाणो शब्द जावन आसा. तर आतां आमी हांगातान उठया आनी या खंय तो वेता, गेत्सेमनी मळ्याक वेता. थंय ताच्या मोतींत ताका बेजारा येवन एकसूरपण भोगता. सगळो ताचो पाशां ताका दोळ्या मुखार रूप येता. तसो ताका सोसूंक तांकां ना. ताच्या रगताचे कण फुटतात आनी रगत आनी घाम एक जाता आनी रगताचो घाम ताका देंवता. आंतू आमकां समजूंक जाता ताच्या मोतीन कितली बेजारां आसली गे म्हणून. थोडे न्युरोलॉजिस्ट, फिजिकल सायंटिस्ट आनी सोशियोलॉजिस्ट मेळून तांणी एक ग्रंथ बरयला. क्रिस्ताच्या निमाण्या 24 वरांनी ताणें भोगिल्ले कश्ट कसले गे म्हणून विज्ञाना प्रकार कशें समजून घेवचें म्हणल्या वचून एक ग्रंथ बरयला. आनी विज्ञाना प्रकार आसा, आमच्या नर्वस सिस्टमा प्रकार आसा, मनोभाव विशयांत आसा, ते सांगतात क्रिस्ता थंय कितले कश्ट आसले गे म्हणून. ते आमकां समजून जायना. ताच्या मोतीन कितली बेजारी आसली की ताचे रगताचे कण फुटतात आनी ताका रगताचो घाम येता. आमकां तें जायना. तर हाचे जावन ताच्या मोतीची बेजाराय कितली गी म्हूण आमकां समजूंक जाता. तो तशा परिस्थितींत आसतना आपणाक कोणीय पुणी समाधान दिवंक, सांगात दिवंक आसात गी म्हूण तो पळयता. ते आपोस्तल जेवून खावन न्हिदेन पडलेले आनी तसोच आपोस्तल जुदास ताका विकृत करूं येता आनीक नामान मेस्री म्हूण उमो दिता. एका मोगाच्या मनशान घात करतना ताच्या की चड दुखेचें खंयचेंच ना. एका स्त्रियेन आपणाच्या दादल्याचो घात करतना, एका दादल्यान आपणाच्या स्त्रियेचो घात करतना, पुतान आपणाच्या बापायचो घात करतना ताच्या वर्तन सोसूंक जायना. आनी रोमाच्या चरित्रेंत आमी पळयता तें कितें घडलें म्हणलें. त्या ब्रुटसान कशें घात केलो गे म्हणलें. आनी हांगा जुदास जेजूचो आपोस्तल, ताका दुसरें स्थान आसलें. तो येता, ताका नामान मेस्री म्हूण उमो दिता, मोगाचो उमो दिता आनी ताका विकृत करता. कितलें जेजूक तें भोगलें ना जायत. आमी कोणाय मनशाक बरें केल्ल्या वेळार तो मनीस घात करीत जाल्यार कितें भोगता आमकां, कितें भोगता. मरता मुसोरी ते वचना. आनी जेजूक हें सोसूंक मेळ्ळें. पूण जेजून कितें केलें, त्या घडये जाल्यार जुदासाक परतूंक ताणें प्रयत्न केलें. जुदासा एका उम्यान तुज्या मेस्त्रीक विकृत करताय म्हळें. पूण जुदासाक तें फावो जालें ना. जेजूक एका सोरा बरी कायफासाच्या घरा व्हेलो. तांणी पयलेंत गुटमोळ केल्ली कशें ताचेर फिर्याद मांडची गी म्हणून. आनी त्या प्रमाणे ताका ताचेर फिर्याद मांडली. कायफास श्रेश्ठ याजक जावन आसलो. याजकांचो दोगलो तो घालतालो, आल्तारी मुखार येतलो, व्हडलें मागणें करतालो. ताणें केल्लीं कामां कळ्ळीं. ताणें पोट फिर्यादी केली. जीवशी मारूंक, जेजूक जीवशी मारूंक प्रयत्न केलें. आनीक शांतीपणान
हिपोक्रसी आउट ऑफ हिपोक्रसी जेजू क्रिस्ताक पिलाता सरचीन धाडलो आपूण सत्यवन म्हूण दाखयलें पूण ताच्या आत्म्यांत आसलेल्या काळजांत आसलो घात भायल्यान तो सत्यवंत बरो मनीस नितीवंत याजक म्हूण दाखयलें पूण ताच्या काळजांत आसलें कुसडेपण पिलात जाल्यार आपूण नितीवंत म्हूण दाखयता सेजाराचो गव्हर्नर तो नितीन ताणें सलाह आशिल्ले आनी जायतीं ताका सवालां घालता आनी ताका सोदूंक प्रयत्न करता पूण तो भिवकुरो ताचे थंय निस्वार्थ नातलें पिलाता तुका कितें जाय सत जाय की स्थान जाय तें सवाल तुका आनी म्हाका आयच्या स्थानाचेर आसल्ल्यांक घालें तर जाल्यार जाप कितें मेळटा म्हाका जाय स्थान खंडीत जावन 100 म्हणजे म्हाका जाय स्थान म्हाका जाय कदेल सत न्ही सत हांव गुंडायतां पूण कदेला वयल्या म्हाका काडी नाका नंगी असली जाप आनी तें कदल मेळच्या खातीर आमी सत आमच्या कुशे प्रमाणे गुंडायता आनी पिलातान केल्लें तेंच आपूण भाग्यवन म्हूण दाखोवच्या खातीर नितळ म्हूण दाखोवच्या खातीर शेळें उदक हाडलें आत दुलो जेजूक ताणें मोराचें परमाण दिलें हें जेजू पळयना तो लोगी कितें भोगलें ना जेजू क्रिस्ताक आनी तसले पिलात आज कितले आसात संवसारांत कितलेशे आसात तांच्या फाटीर रावचे जायते आसात जेजू क्रिस्ताक कुर्साचें फर्माण दिलें कुर्साच्या मोरणाचें रीत भोव हलकी रीत कोणाकच तसलें मोरण फाव करिनातलें तें सुरू जाल्लें पसिया गांवांत रोमाच्या नागरिकांक तेंच्या मोरणाचें फर्माण दिनातलें आनी जेजू क्रिस्ताक कोणाकच पावनातलें मोरण फावो केलें कितें चूक ताणें केली पवित्र पुस्तक सांगता ताचें तें पाताक नातलें म्हणून हांगा समजूंक जाय पातकाचें खोटेपण बापाची नीत जेजूक आमचें तें आसो मोग आनी कितें समजून घेवंक प्रयत्न करया निराप्रती जेजू क्रिस्ताक कालवा दोंगरार वेल्ल्या वेळार त्या कुर्सा न्हिदोवंक बलात्कार करतात ताचे हात ओंड कुर्साक मारता आसतना आतां जेजूच्या मोतींत आमी रिगया जेजूचें काळीज आमी समजून घेवंक प्रयत्न करया तो किळो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तें पियर्स जावन मुखार वता आसतना तो तोपून भितर येतना कशी दूख जाता गे म्हणून तेत विज्ञानी आमकां सांगतात आमकां दांत इल्लो जाल्ल्या बरें कितलें दुखता पूण हे किळो सेंट्रल नर्वस सिस्टमाक तोपून भितर वयताना कितली दूख जायत की म्हणून खाली वारें लागल्या पुरो तसली बॉब मनीस घालतात आनी जेजू क्रिस्ताक त्या खेळांनी किळायतात तितलेंच न्ही आनी एक हात जाल्यार वण्ण बलात्कारार वण्ण किळायतात ताचे हात कामतात तो हाक बॉब मारता कोण पुणी म्हजे सांगात आसा गे म्हूण पळयता कोण पुणी म्हजे सांगात आसा गे कोण पुणी म्हजी दूख समजून घेता गे कोणाक हांव सांगू म्हूण बॉब मारता तो पूण ताका दाखयतालो कोण सुवेस्त करून फोण केल्ल्या त्या फोंडांत कुरीस देव वयताना कुर्सार आसली कूड कितें जाता क्रिस्ताचे कश्ट कुडीचे कश्ट मोतीचे कश्ट आसा समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया आदले दिसाच्या जेवणा उपरांत ह्या घडये मुसोर तो कांयच पिवंक ना जायते रगत ताचें गेलां जेरबादांनी ताका मारल्यात
कुर्सा ताका किळायला, रगात ताचें सगळें गेलां, आंगांत रगात ना. ताळो साजो सुकला, जीप ताची सुकल्या, वोण ताचे सुकल्यात, उक्तें गेल्लें तोंड ताका दांपोवंक जायना, ताचें तें बोळ ना. बोब घालच्या खातीर तोंड उक्तें गेलें जाल्यार ताका दांपोवंक जायना. ताचे हात तितले वोण कुर्सा मारल्यात की ताका स्वास घेवंक जायना. फकत इल्लोसो स्वास घेवच्या खातीर आपणाच्या कुडीचें बोळ तो पांयाच्या किळ्याचेर घालता आनी कूड उखलोवंक प्रयत्न करता, खाली इल्लोसो स्वास घेवच्या खातीर. तेन्ना पांयाची दूख तितली जाता की ताका सोसूंक जायनासता, पांयाचेर तो गळटा. इसल्यान आतांचें दूख, पांयाची दूख आनीक उस्वास सोडूंक जायना. असले परिस्थितींत तो 3 वरां कुर्सार उमकोळटा. कितें घडलें जायत ताच्या कुडींत? ताका स्वासच सोडूंक जालो ना म्हणटा आसतना असल्या परिस्थितींत आसता आसतना ताका एकच एक उतार सोडूंक सांगूंक जायनातल्या वेळार, उस्वास सोडूंक जायनातल्या वेळार, उक्तें केल्लें तोंड दांपोवंक जायनातल्या वेळार, भायर पडुली जीब फाटी ओडूंक जायनातल्या वेळार तो कितें म्हणटा? बाप्पा म्हणून बोब मारता. आपणाच्या सर्गीच्या बापाक तो बोब मारता. लोकांचे सिराप घालून न्ही, बोक्सी तांकां. कित्याक? ते नेनात कितें करतात म्हणून. आमी क्रिस्ताच्या पाटलावी घी, मरणाची स्थिती ही, भायर आयिल्ली जीब भितर घालूंक ताका जायना, उक्तें केल्लें तोंड दांपोवंक जायना, इल्लीशी तिंपी समेत ताका गिळोवंक जायना, स्वास ताका ओडोवंक जायना. तेच ना जाल्यार ताचें चिंतप कसलें? बोगसाण्याचें. भाव भयणीनो, जावंक पुरो हें करज म्हूण निमाणें तुमच्या जिणयेचें. बोगसाण्या शिवाय तुमी मेल्या जाल्यार ससनाक आमकां बोगसाणें मेळचें ना. सत हें पळयत पुस्तकाचें सत. तर कितें चड उणें आसा तर जाल्यार आज सेटल करया. ते जुदेव आपणे अन्याय केला म्हूण चिंतिनातले, केळकुळां करतले जाल्यारय जेजू क्रिस्त सांगता, बापा बोगशी तांकां. नेनान ते कितें करतात म्हणून. कितें ताचें दुसरें उतार? त्या स्वराक सांगता, आज म्हजे सांगाता सगळीं तूं आसतलय म्हणून ताकाय बोगशेता. कितले पयस आसा आमी जेजू क्रिस्तांत आवन. कितले पयस आसा आमी. कांय इल्लें ताचें तोंड वांगटें जालें जाल्यार आमी 1 वर्स उलयना. आमी क्रिस्ताच्या पाटलावी घे. कितें जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें तिसरें उतार? आपणा विशयी चिंतिना तो. ताच्या दोळ्यांक काळोख आयला. कोण भोंवतणी आसा म्हूण कळना ताका. जाल्यारय ताच्या आवय विशयी चिंता तो. ती विधव स्त्री, आपूण तिचो पूत, आपूण मरता, तिची गत कितें? तरणाटोसो 30 आनी 3 वर्सांचो चिंता तो आपणाच्या आवय विशांत. तरणाट्यानो, भाव भयणीनो, तुमच्या आवय बापा विशयान तुमी चिंतात गी. आनी कुर्सार मरतना जाल्यार ताचें तिका तो आपणाच्या शिसाक ओपसून दिता. स्त्रिये, वो तुजो पूत. म्हणजे ताणें तिका पळय म्हूण तो म्हज्या जाग्यार आसा. तुजें जतन, तुजें बरेंपण तो पळयतालो. पळय कसले देवाचो कायदो तुका आनी म्हाका मात्र जेजू क्रिस्ताकय आसा. जेजू क्रिस्तान मरतनाय तो पाळलो. आमी इल्ले प्राय भरले म्हणटना
आवय ना बापोय ना आनी काजार जालें म्हणटाना आवयक नांच मागीर. कितें परिस्थिती आमची. इतलें मात्र न्ही, कित्याक ताणें मोगान वो पाशांव घेतलो देखून आमच्या विशयी तो चिंता मरयेक समर्पण दिता. आतां आयली ती वेळगडी. धरणीन ताका सांडलो, धरणीन ताका थंय मरून सोडलें ना. सुर्यान ताका सांडलो, सूर्य फांकलो ना. वाऱ्यान ताका सांडलो, ताका स्वास घेवंक जालें ना. ताच्या शिसांनी ताका सांडलो, शीस सगळे गेले. कोण उरली? विधव स्त्री आनी दोगे स्त्रियो मात्र. आनी तो थंय वळवळतालो. भाव भयणीनो, कुर्सार एकल्याक मारलो म्हणटा आसतना कोणीय ताका वळखून घेनातले. थोड्या फावटी 2, 3, 4 राती कुर्सा तो उमकळून आसतालो. जेजू क्रिस्तनय उमकळून आसताले. आनी राती आसतलो बोबो एकल्याचे मात्र कुर्सार मळ्ळ्याचे, कुर्सार उमकळ्ळ्याचे. तसल्या परिस्थितीन जेजू क्रिस्त आसलो. कोणीय ताका आपण समून घेनातले कुर्सार मारल्याक. मोरी थंय आसली, विधव स्त्री आसली थंय. तिका काळजान कितें भोगलें ना जायत. समेस्तांनी सगळे पृथ्वेनच जेजू क्रिस्ताक नेगार केलो. आनी कितें घडलें निमाणें? म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? बापानी जेजू क्रिस्ताक नेगार केलो म्हण येत. तर कोण उरलो बापा सांगा? जेजू सांगाता कोण उरलो? कोण ना, कोण ना. धर्ण ना, वारें ना, प्रकाश ना, उजवाड ना, शिसनांत कोणीय ना. सर्गेचो बापूय लिपलो. म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? तर कोण उरलो? जेजू सांगाता आतां समजून घे भाव भयणी, जेजून तुजो कितलो मोग केला गे म्हणून. तुज्या पुतान, तुज्या बायलेन, तुज्या घोवान तितलो तुजो मोग केला गे. आनीक जर तर तूं धरून काळजान रावशी जाल्यार ही धर्ण तुका बोगसूंची ना, हें वारें तुका बोगसूंचें ना. आनी निमाणें आपणाक ताण लागता म्हूण बोब मारता. मोरयेक जर तर तें उदक दिवची सकत आसली जाल्यार उदक दिवच्या बदला सगळें रगातच ताका दिताय आसली. पूण तिचे वरवीं जालें ना. तो ताण येलो कडेक बापा तुजी खुशी जावं म्हणून आपणाचो ताणें प्राण सोडलो. वो जावन आसा क्रिस्ताचो पाशांव. क्रिस्ताच्या पाशांवांत मनशा कुळाच्या पातकाची नालिसाई, देवा बापाची नीत आनी जेजू क्रिस्ताचो मोग आमचे थंय आसो मोग रूप 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 दिसून येता. इतलें पळोवन आमी कुड्डे जाल्यार कोण आमकां बक्षीत? हांव तुमकां एक दृश्टांत सांगता, काणी न्हय सत. स्पोकॅन अमेरिकान घडली गोबार. हांव जाणा ती, तांकां वळखता. एकली तरणाटी चली स्त्री काजार जाल्ली फुडलोच गुरवार. आनीक भुरग्याक जल्माची घडी आयली आनी दाक्तर म्हणालो हे कॉम्प्लिकेटेड केस, दोगांकी म्हाका राखूंक जायना. एकच भुरग्यान मरोवंक जाय, भुरग्याचो जीव राखता आवय मरतली, या आवयचो जीव राखता भुरगें मरतलें. थोड्या वटेसून जाता, दाक्तर सांगतात, तुमी जाणात. घोव दाक्तरा सांगता, दाक्तर बाबा कितेंय म्हणी कर, म्हज्या बायलेक तूं राख, उपकार कर, म्हज्या बायलेक तूं राख. तिचे आवय बापूय माय मावय सांगता येतात, ताका वळखता, तिका वळखता, तांगेर जेवला हांव. हें ती आयकता तरणाटी स्त्री.
आनी ती धाकटेडे सांगता धाकटेरा म्हज्या भुरग्याक तूं राख म्हाका तूं चिंती नाका म्हज्या भुरग्याक तूं राख घोव माई माव आवय बापय हिका राख म्हणटात ती धाकटेरा सांगता म्हज्या भुरग्याक तूं राख हांव मेल्यार ओड न्ही आनी बालटाराची घडी आयली हांकां भायर वचून रावचें पडलें हे रडटात भायर कितें जाता की म्हणून मागीर भुरग्यां व्हडल्यान रडोवंक सुरू जालें भितर हांची बोबाट ही गेली म्हणून हांच्या बोबेन भुरग्यांच्या बोबेन थोड्या वेळान तिणें दोळे उक्ते केले भुरग्याक पळयलें भुरग्याक हातान लागीं ओडलें भुरग्याक उमो दिलो त्या मोगाच्या बोळान स्त्री वाचली भुरगेंय वाचलें भुरग्याक आतां 16 वर्सांचें चेडूं भुरग्याक एका स्त्रियेन अशें केलें जाल्यार आमकां बघता त्या स्त्रियेक कसो भुरग्याचो मोग घे म्हणून आपणचो जीव समेत दिवंक तयार आसली म्हणून कित्याक मोगाक आनी जेजू क्रिस्तान कितें केलें जेजू क्रिस्ताच्या मोगाचें प्रतिरूप पळयलें जाल्यार पाशांवांचेर दिश्ट घालूंक जाय आमच्या जिणेक कांय पूण मोल आसा तर जाल्यार तें मोल येवचें जेजू क्रिस्तांत हांव जेजू क्रिस्ताक आमी कॉन्सेक्र केल्ली जिणी जर तर जियोंक सस्ताचें जिवीत आमकां मेळटलें भाव भयणीनो ह्या वर्सा करचें भाग आमकां फावो जाला आमची जिणी आमी बदलूंक जाय क्रिस्ताची मेलपेंग आमी घेवंक जाय आनी क्रिस्ताच्या पुनर्जिवनपणांत आमी वांटेली जावंक जाय हेंच भाग आम समेस्तां फावो जावन दी आमेन